मिसाची सुरवातेक गायन घेऊया. A31 पेज 16 A31. बापाचे आणि भुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या स्मेस क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. प्रितीवंत भयणी भावांनो, आयज आमी आमचे फिरगोचेंत भाग्यवंत आंकवार मुरेचो निश्लोलोंग गोर सोंबोवाच्या दोबाजीक पोरबेच्या त्रिमुदच्या दुसरो दीस मनयता. आयचो विशय शिस्तीचे रोडणेक आमचो जबाब. देवान आपल्या मोगान हो आखो सोबीत सुंदर संवसार रचला आनी मनशाच्या हातांत घालून म्हणलां, चोडात आनी वाडात, प्रितूम बोरात आनी तिका तुमच्या हाताखाल दवरात म्हूण आज्ञा दिली. पूण देवान रचलेले सोबीत शिस्तीची सुरोपाय आयज मनीस आपस्वार्थीपणान बरोवन विबाडटात. उदरगतीच्या नांवान दोंगर झाडां कातरतात, पिकाळ जमीन पुरोवन व्हडल्यो व्हडल्यो इमारत्यो बांदतात, कचऱ्याच्यो राश्यो करतात. अशे तरेन आमी आमच्याच निसणटणाची पावलां मारता. शिस्तीची आमकां सगल्यांक गरज. आमचो सर्गेस्त पाप सायब फ्रांसीस आपल्या दाखल्यांत लौदातो सी आमच्या स्वार्वीक घराची आ कॉमन होम राखण करूंक हुस्को दाखयता आनी पावलां मारता. आमी ह्या आमच्या श्रिस्ती सोवे जबाबदार जावंक आनी मोगान तिची आमकां आनी आमच्या फुडल्या पिळग्या पासत राखण करूंक ह्या मिसा बलिदानांत कृपा आनी मोल मागुया. आनी मिसाचो आमकां फोत फळ मेळचे खातीर सुरवातेकूच देवाचे फुड्यान आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवया. हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भणिंदो म्हजो गुन्या उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तणान उच्चारून वायट धरून बरें सडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत बेगीन सदांच कुवा मरीक सगल्या देवदूतांक आनी भोगतांक तुमकां भाव भणिंदो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वत्या लागीं प्रती करात म्हूण प्रार्थून मागता.
सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां मोगसून आमकां सासनाच्या जिविताक पावों. आमेन. प्रार्थना. देवा आमच्या कोणवाड्या बापा मनशा कुळाक आदले पातकी गोतींतली निवारच्याक एकलेच पुताक हे संवसारांत तुवें धाडलोय. जगोनी दयाळ्याची कृपा घेवंक आमी भक्तीपणी आशेंक रावता. तुजे खरें सोतरदायेचें इनाम आमकां फावो कर. आमचे सुमियाचे पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सव्या आनी पवित्र आत्म्याचे एकवटान जियेत राजवट चलयता सासनांच्या सासनाक. आमेन. अशें वचात आनी वचून सर्गेचें राज लागीं पावलां अशें परगट करात. वायटाकारां बरीं करात, मेल्ल्यांक जिवंत करात, कोडकारांक नितळ करात, देंवचार काडात. तुमी फुंकट घेतला, फुंक्या दियात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वगाने तुका क्रिस्ता. जशें आमी सुरवातेकूच हीं उतरां आयकल्या आमी जावन आसा देवान आपल्या मोगान हो सोबीत सुंदर संवसार रचलो आनी मनशाच्या हातान घालून म्हणलें चडात आनी वाडात, प्रितम बरात, आमच्या हाता काल दवरात, ही म्हज्या दवरात म्हूण आज्ञा दिली. तर भयणांत बांदव श्रिस्ती ही आमी सांबाळूंक जाय आनी वाडोवंक जाय. आमी भुरगीं आसले तेन्ना आमच्यो आवयो, म्हजी आवय हे निरोल्यो रोयताले, निरोल्यो कोणगां रोयताली. आनी हें रोंपलें म्हणटो शिंपूंक जाय आसलें, सदांच शिंपूंक जाय आसलें. आमचो थंयसर गायरो आहलो, नावेली गायरो आहलो. म्हाका उठयताली 5 वरांचेर, सकाळीं 5 वरांचेर आनी आपणा बरोबर वताली. कांय ना, हिंगा बस बस म्हणजे सांगात तिका कोण तरी आपणाचो. आनी आपूण तें शिंपोन काडटाली, कितें रोयलां तें शिंपोन काडटाली. आनी केन्ना केन्ना आमी सांजेचे वेताल्यो तेन्ना आमचें वाडलां कोणगांव येतात, आमकां ही खुशालकाय भोगताली. काणगां दुसऱ्यो वस्तू रोयताली ते वाडले म्हूण खुशालकाय भोगताली. हें काम करून आयले आमी भयणान बांदू. दुसरें शेतां रोयले हांव. आमचे 2 शेतां आसले, कोंसर आसलें कुमदादीचें, जायतें काम आसलें तेका. पूण आनी एक केर आहा आमचो, हे केर आहा थंयसर हे आमी म्हणटा हांव मीठ काडटा ते आगोर आसले, मीठ काडटा ते कोण सगल्याक सोबून आगोर आसले. पूण हें शेत रोयता तेन्ना व्हडलो वावर नासलो. म्हजी आवय सदांच सांगताली व्हडलो वावर ना, व्हडलो वावर ना, शेताक व्हडलो वावर ना. ते दुसऱ्या शेताक आसता ते भाशेन तो व्हडलो वावर ना. आनी आमी उमेदीन तें शेत रोवंक वेतालें हांव भयणांत बांदू. कितें मेळटालें? पणसाचे घोरे, पेज आनी पणसाचे घोरे.
हे इतली उमेद आमची. आदले दिसा 2 दीस आदीं वचोन म्हजी आवय मडगांव पणस घेताली. आनीक जेन्ना रोयता तेन्ना भिडांत बांदूं पेज जेवताले, मातशें रावन पेज जेवताले आनी गोरे हाडटाले. तुरें भुरगेपण आमचें. आमी रोयलां, आमी वाडयलां, आमी लिवलां आनी आमी कोडे भरल्यात. सिमनारींत हांवें केन्ना पयशे फारीक करूंक नात. 2 सिमनारी म्हज्यो सालिगांव आनी राशोल. पयशे केन्नाच फारीक करूंक नात. तांदूळ दिल्यात. इतले आमच्या लागीं तांदूळ आसताले, तांदूळ दिल्यात. पयशांच्या सुवातेर आमी तांदूळ दिल्यात. बासींत वयर घालताले आनी तेन्ना हो मांडोवी ब्रीज नासलो. बोरीच्यासून वेताले आमी, बोरीच्यासून वेताले हांव. आनी बोरीच्यासून वेताले आमी. मागीर पणजे पावले. पणजे पावून फेरी आहा. मागीर थिंगा बेती मागीर टॅक्सीन घालताले हांव आनी सालिगांव पावयताले हांव. हे भाशेन आमी तांदूळ दिवन सिमनारी काडल्या. मागीर राशोल आयले. राशोलूय तेंच केलें. पयशे फारीक करूंक ना, तांदूळ दिल्यात. तुका ऑप्शन आसलें पयशे फारीक कर वो तांदूळ दी. म्हणून इतलें आमच्या लागीं पिकतालें भिडांत बांदूं. आनी पिकावळ करून आमी वयर सरल्या. आनी आयज जेन्ना आमी हो श्रिस्त उगडास कोत्ता तेन्ना 3 वांटे करुया श्रिस्तीचे. पयली सुवातेर उदक भिडांत बांदूं. उदक आमकां पयली सुवातेर जाय आमची ताण मारपाक. आनी ताण मारता तेन्ना भिडांत बांदूं आनी उदक जाता तितलें चड पिवंक जाय. कालूच हांव म्हज्या दोतोराशी गेलो वर्सावडीची चॅकअप करपाक. म्हणलो तूं उदक चड पियेना, उदक मातशें चड पिये अशें सांगलें म्हाका. उदक मातशें चड पिये. तूं चड उदक पियेना, तुजो रिपोर्ट दाखयता तूं चड उदक पियेना. म्हणटच उदक कितलें फायद्याचें तें आमकां गमता भिडांत बांदूं. आनी उदका उदेशी आमी आमची साफाय कोत्ता. घरांत साफाय कोत्ता, आमचे कपडे धुता, आमी न्हाता भिडांत बांदूं. हें उदक इतलें मोलाचें. उदका उदेशी आमी रोयता आनी शिंपता. म्हणटच हें उदक आमी सांबाळूंक जाय. आयज आमी तर मोटरान गेले जाल्यार आटेक आमकां गायरे दिश्टी पडटात. पूण मेळे कोणें केले ते आमीच केल्या. मेळे हातीन नितळ आसताले. आमी भुरगे आहा तेन्ना वचोन उदक न्हांवताले. थंयसर इतले बरें आसताले. उदक न्हांवताले भिडांत बांदूं. त्या पासून पयली सुवातेर आमचें उदक आमी सांबाळूंक जाय. उदकाचो आमकां हुस्को आसूंक जाय. जंय आमी सेवेरेज सोडल्यात जायते फावटी आमचे जे आमी घरांत कोत्ता तें उदकांत सोडलां भिडांत बांदूं. आनी उदक मेळ्ळें केलां. हें सारकें ना. आनी सारकें ना आमी सांगूंक जाय. हें चलता तें सारकें ना आमी सांगूंक जाय. कोत्ता तें कांय नजो आमकां इल्लें उतरां घेवचीं पडटलीं. आमकां इल्लो कितें म्हणचेलें आमकां. कित्याक तांकां जाय तशें करूंक मेळना. ध्यान रचलो संवसार आनी संवसार रचोच निमणो मनशाक रचलो आनी मनशाच्या आदीं केलो. तूं सांबाळ कोत्तलो हाचो. तूं दोनी न्हय, तूं कारबारी. दोनी हांव. ध्यान सांगलें दोनी हांव. म्हण उदक आमचें हें आमी सांबाळूंक जाय भिडांत बांदूं. उदक आमी आदीं जायते नळ आसताले जायते पड्या नळ उक्ते आसताले आनी उदक पिड्ड्यार जातालें. आतां मातशें उणें जालां तें. पूण हें आमचें उदक साप आनी सांबाळूंक जाय भिडांत बांदूं. कित्याक उदक आमकां जेन्ना आमी खूंय वेता आदीं पिकनीक आमी दर्याशीं कोत्ताले. दर्या पयलो म्हणटच भुरगीं दर्यान धांवतालीं उदक न्हांवपाक. आनी आमी भुरग्यांचे पिकनीक कोत्ताले तेन्ना आमकां एक टिचर एक वस्तूर एक खंयचें पडटालें बराबर तांकां राखूंक. ह्या भुरग्यांक राखूंक
जायते फावटी उदकांत भुरगीं बुडल्यांत बिणान बांद बुडल्यांत तितली भुरग्यांक आपयता हें उदक की आमी कुयदाद घेवंक जाय. पूण आतां जायते चेंज जाला, फार्मां जाल्यांत, पिकनीकचे सुवातेर फार्मां जाल्यांत आनी स्विमींग पूल बांदल्यात, बुडोना भुरगीं. पूण थिंगसर पावले म्हणटच भुरगीं धांवतात, बेगीन बेगीन आंगाचें काडलें आनी धांवलें. इतली तांची म्हणल्या भाशेन धादोसपण ताका भोगता उदक न्हांवपाक. म्हणटच हें उदक आमी सांबाळूंक जाय आनीक राखूंक जाय बिणान बांद. दुसरें वांटो जावन आसा जमीण. जमीण आमची, जमिणीक आमी उबे रावता, जमिणीक आमी चलता आनी जमिणीक आमी रोयता बिणान बांद. ही जमीण आमी रोयता आनी जमीण रोवपाक आमची तयारी करता. तयारी पयलीं आमकां एक गार्डन येयल्लो मनीस म्हणटा कितलें बरें गार्डन आहा तुजें. आयज म्हज्या नावेलीसान म्हजी गोच्चीं आयिल्लीं, गार्डनाची खबर उलयली, कितलें बरें गार्डन आहा मरे फादर तुजे लागीं. कशें जालें तें, कशें जालें, वावर केला, रोयलां आनीक सोबिताय हाडटा. हें गार्डन सोबिताय हाडटा. तुमी एक तरी झाड लायलां पावसांत भुरग्यांनी, एक तरी झाड लायलां आमच्या घरा लागीं भुरग्यांनी, कांयच लावंक ना, एक पूण झाड लावंक ना. ते पावटी पावसांत पावस पडला तेन्ना दिसतीं पोवंक लागलें पावसाक. एक पूण आमी झाड लावंक जाय बिणान बांद, एक पूण झाड आमी लावंक जाय. कित्याक सोबिताय आमच्या झाडां उदेशी येता, सोबिताय आमच्या फुलां उदेशी येता आनी हीं फुलां बिणान बांदू आमी रोवंक जाय. म्हणटच जमीन पयले सुवातेर सोबिताय आमच्या घराक काडटा, आमच्या घराक सोबिताय हाडटा. दुसरे सुवातेर आमचीं शेतां आमी रोयता. जायतीं शेतां सोडून दिल्यात बिणान बांद, जायतीं शेतां सोडून दिल्यात. पूण सरकार आमकां तुका आदार दिता, शेतां रोवतल्या मनशांक आदार दिता, एनकरेज करपाक. सोडिनाकात, रोयात, फायदो व्हडलोसो ना जायत, पूण आमी जमीन वापरटा, जमीन आमी वापरटा आनीक जमीन वापरून आमी रोयता. तिसरे सुवातेर जावन आसा आमची फायद्याचीं झाडां आमी लायता. फळां दितात तीं झाडां आमकां लायता. आमकां फळां जाय, आमकां फ्रूट जाय, हें सगळें आमी लायता. ही जमीन इल्ल्याकूच जाय आमकां बिणान बांद आनी जमीन आमी राखूंक जाय. जायते फावटी शेतां पुरोयल्यांत आनी बिल्डिंगां काडल्यांत. शेतां बिल्डिंगां काडूंक न्हू, शेतां रोवपाक बिणान बांद. ते भाशेन दोंगर आमचे, हे दोंगर मोडल्यात आनी दोंगराचेर बिल्डिंगां काडल्यात. दोंगर बिल्डिंगां काडूंक न्हय, हो बोवाळ आमी करूंक जाय. कित्याक देवान आमच्या हातांत घातला म्हणटच देव आमच्या लागीं जातलो. कितें केलां तुवें परिवारान, कितें केलां, जातलो. तिसरें जावन आसा बिणान बांदू आमचें मोडप. मोडपा पयलें म्हणटच आमकां चंद्रीम दिसती पडटा, मोडपा पयलो म्हणटच आमकां सुर्या दिसती पडटा, मोडपा पयलो म्हणटच आमकां नखेत्रां दिसती पडटात. देवान हें केलें बिणान बांदू. आनीक अशें म्हणटा आमकां उत्पत्तीचें पुस्तक म्हणटा आमकां 14 वर्स म्हणटा टू हॅव द रिलिजियस फेस्टिवल. रिलिजियस फेस्टिवल, आमचे फेस्टिवल धर्माचे चंद्रिमाचेर धरलेले आहात. आमचो खंयचो फेस्टिवल दवरलेलो आहा चंद्रिमाचेर. आमचे फेस्टिवल खंयचे मेन फेस्तां खंयची आमची धर्मीक फेस्तां खंयची आमची फेस्तां खंयची धर्मीक मेन फेस्तां. क्रिस्तांची मेन फेस्तां खंयची, इन रे सायबिणीची ती न्हू रे,
मेन फेस्तां आमची क्रिसमस एंड इस्टर ही दोन आमची फेस्तां. क्रिसमस वर्सांच्या वर्सा तेच तारखेर येता म्हणटच इज नॉट डिपेंडींग ऑन द मून. पूण इस्टर चेंज जाता, वर्साच्या वर्सा इस्टर चेंज जाता म्हणटच इज बेस्ड ऑन द मून. main based on the moon. You read when you go home, you read Genesis chapter 1 verse 14 to celebrate the religious festival. God created the lights. आमचे फेस्टिवल, हिंदुवांचे सगळे फेस्टिवल मुनाचे दल्ले आसात, मुस्लिमांचे सगळे फेस्टिवल मुनाचे दल्ले आसात. आमचो एकूच फेस्टिवल इस्टर मुनाचे दल्लो आसा. म्हणटच वयर आमकां मून दिश्टी पडटा, चंद्रीम दिश्टी पडटा, आनीक सुर्या दिश्टी पडटा, नखेत्रां दिश्टी पडटात. भयणान बांदो हें आमकां राखपाक भयणान बांदो हें देवान आमकां रोचलां. म्हणटच तें परिवारान आमी सांबाळूंक जाय आमचे फायद्याक. ह्यो वस्तू आमच्या हातान घातल्या देवान, आनी आतां त्या हातान घातल्या म्हणटच आमी सांबाळूंक जाय. तर आयज जेन्ना आमी वाचप आयकलां, ह्या दिसांनी इजायास पयलें वाचप आमी वाचता आनी माथ्यूसाचें शिव वर्तमान चडशें कितें सांगता. इजायासाच्या वाचपांत भासावणी प्रॉमिजीस आनी माथ्यूसाचें शिव वर्तमान बिणांत बांदो फुलफिलमेंट ऑफ द प्रॉमिजीस. जें कितें देवान भासायलां तें वांजेलांत करून दाखयलां. आनी आमकां अशें म्हणटा, आयज आमकां अशें म्हणटा, खरेंच सियोनाचे पुरजे जेरुजाल्यान तूं बिराड कोत्तलोय आनी गुरुदोन करचें नाय. चवलो कानात पडना फुडेंच तो तुजी दया करतलो, जो ताळो आयकना फुडेंच तो तुका जाप दितो. सर्वेस्परान तुका दोगदांचो उंडो आनी उपद्रांचें उदक दितोच. तुजो गुरुजी आनीक लिपून रावचो ना. तुज्या दोळ्यांनी तुजे गुरुजी देखतलोय. तूं उजव्यान व दाव्यान वच, तुजे फाटल्यान तुजे कान ती उतरां आयकतले. इश्ती वाट एच वाटेन चल. जमणीन बी उमता ताका तो पावस धाडटलो, आनी जवंडो जमीन उटपण करता तो रुचीचो आनी गोठायेचो जातलो. त्या दिसांनी जे गोरवां लांब रोवन मैदानार चलतलीं, जमीन कामायज करपी बैल गाडवां सुपान वारें दिवन आनी दांत्र्यान किसोवन नितळ करतली, कारो ओरो खातली. म्हणटच हें भासावणी केल्या. आनी माथ्यूस म्हणटा ताणें देवस्थान वचून देवाची बरी खबर परगटली आनी पिडा आरोग्य बरो केलो. ही भासावणी माथ्यूस सांगतात. शार्ती पावयली जेन्ना जेजू येयलो तेन्ना हें सगळें शार्ती पावलें, फुलफिलमेंट ऑफ द प्रॉमिजीस. आनी सगळे जिन्सां पिडा आरोग्य बरो करून तांकां आपणा लागीं जायना, एकल्या लागीं जायना, सिसांक ताणें पदवी दिल्या. पीक थर खूब वावराडी थोडे, जायतें काम आहा, जायतें करपाचें काम आहा, पूण वावराडी नात. ते पासो सिसांक सांगता, ताका पदवी दिता. सुर्गींच्या राजगी लागीं पावला, वायटाकां बरीं करात, मेल्ल्यांक जिवंत करात, कोडकारां नितळ करात, देंवचार काडात. तुमी फुकट घेतला फुक्यात दियात. थंय जावन आसा आमची सरवण आनी हे परिवारान आमकां सांबाळूंक देवान विचून काडल्यात, तें आमी काम करुया. आनी हे भाशेन आमी भलायकेन अदीक बरें आसतलें. आहा तें जेवण भलायकेन बरें आसतलें. उबे रावया. ही थोडी मागणी आमी देवा मुखार उबारुया. आमच्या पाप साहेबान बिस्मांनी, याज्ञिकांनी तशेंच म्हत्वाशांनी भावा भयणीन आपले आपोवणे बापाक मानता तसलें करूंक आनी ह्या आपोवण्याक
सोबता तसले जिवीत जिवंक मारयेचे विनवणेन देवाचे बोळ तांकां मागुया. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी आपूण देवाची सृश्टीचे कारबारी म्हूण वळखून सृश्टीन घेतलेले मांडावळीक मान दिवंक आनी सृश्टीचो दुरुपयोग जाता तांचेर कडक उपाय घेवंक तांकां मारयेचे विनवणेन देवाचो आदार मागुया. जायतीं आमची भावां भयणां समाजाचे बरेपणा पासत भायरी वावुरतात. देखी गोंय सांबाळपाक कोळशांचे डबल ट्रॅकिंगाक विरुद्ध सृश्टी सांबाळूंक आदी असल्या भावा भयणांक जायते पावट दुसरे मनशांक बरें उतर ओ उत्तेजन मेळ्ळो ना. ताणें आपलो बोरवोसो सोरिनासतना सगळे उर्बेन वावरूंक मारयेचे विनवणेन देवाचो आदार तांकां मागुया. आमचे मदें सृश्टी विशीं जागृताय निर्माण करूंक आनी तातूंत पोरजोळटलो देवाचो व्हड मोग वळखूंक शांतीक पावतले वाटो चलूंक आमकां मारयेचे विनवणेन देवाचो आदार मागुया. स्वर्गीचे बापा, संवसार रचून निमणो मनशाक रचलो तुवें आनी रचतोच ताच्या हातांत घाल्लो संवसार सांगलें वाडोय आहा तेज्यावन आनीक वाडोय हें सांगलें आमकां. पूण आमी निसंडन कोत्ता तें आमकां करूंक दिनाका. ओदीक ओदीक आमचे वस्त वाडोवंक आमकां फाव कर हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. भेटवणे वेळार गाण घेवया C10 पेज 32 C10. म्हजे भाव भयणींनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवापाक मानताल जावं म्हूण मागुया. हे तुमच्या प्रार्थने बलिदान आपल्या मनात आणि मोहिमेत आमच्या ते पोचूच्या जगात सोयीस्कर मानून घेऊ. मोगाळ बापा सगळे काळजांची भक्ती करूंक
ही बोली आमी तुका समर्पिता ज्यो गणीत पदवेन सोडूंचे वाटेन आमकां चलय त्या जिवितांत आमकां अदीक अदीक वांटो दी हें मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. आमची काळजां बारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय घालता. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित बापा सर पदवीदारा आनी सासणाचे देवा सर काडे आनी सत जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशेपण घेवन पयले फावटी आमचे मोदें आयलो तेन्ना ताणें पुर्विले येवजोन पूर्ण केलें आनी सासणी तरावणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं दिदोलात आमी आशेता तें बासायल दाणें तो गोंयवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवता बरोबर आनी सर्गीचे सल दोलबारा सांगाती जे मोहिमेच कितून एकाच तळ्यान आमी गायता. Povit, 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 Dobaraco sorvesportu, Sorgani samsar pola tuja vojvoka, Usorgi tuka zor, Sorvesporaci navieta taka zor, Usorgi tuka zor. बापा करोस तूं पवित तूं सगळ्या पवितपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून मागता जावं ती आमकां आमची सुमेज क्रिस्ताची कुडी रोगोत. आपली कुशेन कोश मोरोंक सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें हो तुमी समेस घेयात आनी कयात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेश परी जेवण जातूस ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सास्ती कराचें रगत पातकाचें भोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हजें उगडासा करात. भावार्थाचो गुटपूर गोटुया. Sopiaci suami ondogata, ani ekashi lepieta, Pitles navi tu voi bovani su, ami tuce moran purgota. बापाच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आमी भक्तीपण उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सगळ्यांची कास तुका समर्पिता. हांव तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फोव केलें दिवंक आमी तुका दिन वाचता आनी जेज पळय गो शिवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के पृथ्वीचे विस्तारले जे पयसुबेचो उगडास कर आनी लेव आमचे भाग्योन बापा फिलिपनेर आमचे गोडी बा सिमिया आमच्या आदारी गोडी बापा आनी सगळे यादनेकी वर्गा बरोबर तिका प्रितिमोगान वाडय. पुनर्जन्मपणाचो बरो सुद्दां मेल्या ते आमचे भाव भयणीची काकूट कर. ताका दिसता गो ते मेल्ल्या समेस्तांक जे पडजडीत मुकामा पडून फाव कर. आमा समेस्तांची दया करून मागता. आंकवा मरे देवाचे बाय संगाती बगोवन झुजे पती
भाग्योन दोत्ता भाग्योन जेवाज आयज सोरी काळी तुका मानवल्या ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासनाची सुखांत आमकां वांटो दी थंय संग ताजी महिमा गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ताच्या पुता वरवीं त्या जेजूरवीं त्या जेजूंत त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याचे एकवणान सर पदवीदार बापा सर्वनुनांनी भोयभोव तुका सासनाच्या सासना जेजूचें मागणें आमचें मागणें करून सगळीं बापा कुलो मारून भोव करून आमचें संवसार आमच्या हातांत घाला देवान तो राखूंक आनी सांबाळूंक आमकां कृपा दी म्हूण सगळीं मागुया आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज तुजी कशी स्वर्गांत आसा तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपरो आनी आमचे सुखारा बशिदाव तशी आमची पातकां मोगोस आनी आमकां तयार पडूं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतले आमकां निवार वेगळे युतां सवस्काय आमकां दी सर्गींचे सुखाक आनी आमच्या सरोंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक कांय बरवाशान अतिरिक्तांव तर आमकां जुदार काकुती सर पातकांनी सुटोय आनी सर आकांतांतली वाडटाय सुमेश क्रिस्तान दोता म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमचे पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पयसुबेचे बाळ थंय दीस घाल आनी कुशे प्रमाणे तिका शांती दिया तुज तिका कोडान सांबाळ सो शेत राजवो चलयताय सासनांच्या सासनाक सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सव्य आसूं एकामेकाक माय मोगान आमी शांती दिया देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडले आमची काकूत दोर देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडले आमची काकूत दोर देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडले आमकां शांती दी हो जेजू द्या शिडी संवसाराचे पाप काडटा हे शिडीचे जेवणाक वांटो घेतात ते आमी सगळीं सुपाकी पूण तुज्या एका सत्रान म्हाका भलायकी मेळटली D40, page 69. D40. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणें
मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र तूं संस्कारान भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता हांव सोत मानता सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजान ये तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकपडटा तुका एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन. प्रार्थुया. कोणवाड्या बापा जे दिव्या जेवणाचे बोडान पातकांतले आमी सुटूं आनी जेच्या जल्माचे परबेक आमी उर्बेन तयार जावं हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन.
सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून यात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. Amen.
ज्ञानी स्वर्गा संसाराचे सोदच्या मोगान आसलेले सानुना कर्मई मोगाचे पामाये योमाये